ओडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारुकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची ओडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारुकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची वार्षिक फेस्त तुमकां मोगान एक खार मागता आसतना फिरगस कुटुंबाच्या उंथीक दिल्ल्यांक मूठ थोम दिल्ल्यांक फिरगस गवळी परिशीचे मुखेलपण घेवन सेवा दिवच्यांक मान करूंक आमी आशेता तुमची सेवा तुमचो मोग फिरगस कुटुंबां तें सदांच ऋणी जावन आसा आनी फिरगस कुटुंब तुमचे पासून तूं मागोवन आसा आनी सांगतस तुमच्या सहयोगान आनी वावरान फिरगस कुटुंब अभिवृद्धी जावन आसा म्हूण सांगूंक आमी संतोश पावता आसतना ह्या वेळार आमी कसो मोगा सोमान ह्यो मनाच्यो वाती दिता आसतना तुमी म्हाका स्विकार करूंक संतोश पावूंक तुमचे लागीं विनंती करता. राजू स्टीफन डिसोजा फिरगस उपाध्यक्ष, लिडिया डिसोजा फिरगस कार्यदर्शी, अगोस्टिन बर्नार्ड मोंतेरो संचालक इपतोंदो आयोग, सिस्टर जेसिंता साल्डाना सुपीरियर होली फैमिली कॉन्वेंट, सिस्टर मारी तेरेसा सुपीरियर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, रॉबर्ट मोंतेरो प्रतिनिधि सा अम्ब्रोज वडो, जॉन क्रास्ता अध्यक्ष SVP, कीर्ति जोसेफ डिसोजा गुरकार सामोनिका वडो, रोनाल्ड डिसोजा गुरकार बागयोन कुर्सा वडो, सेलिन मोंतेरो गुरकार सांब्रोज वडो, मार्सेल पेरेदेरा गुरकार मदर तेरेसा वडो, सौम्या अल्वारिस प्रतिनिधि मदर तेरेसा वडो, अनिल लुईस नेमक संदो, अनिशा मोंतेरो क्रिस्ती शिक्षणाची कोऑर्डिनेटर, सुनीता डिसोजा प्रतिनिधि बागयोन कुर्सा वडो, वीरा डिसोजा प्रतिनिधि सांब्रोज वडो, एलिजाबेथ प्रतिनिधि सामोनिका इंग्लिश मीडियम स्कूल, एराल्ड मोंतेरो अध्यक्ष कैथोलिक सभा, सिस्टर एनसी मैथ्यू प्रिंसिपल सेंट मोनिका इंग्लिश मीडियम स्कूल, विजया कुमारी प्रतिनिधि लान क्रिस्ताव समुदाय, प्रीति प्रणीता अध्यक्ष लीजन ऑफ मेरी, सिस्टर आशा सचेतकी YCS, जोयल क्रास्ता अध्यक्ष ICYM, दीप्ति डिसोजा सचेतकी ICYM, फिरगस फेस्ताक वंतीक दिल्ली सामोनिका वाडो 2000 दिल्ली बेंजामिन डिसोजा आनी कुटुंब, कीर्ति डिसोजा आनी कुटुंब, वॉलेरियन मोंतेरो आनी कुटुंब, थॉमस TJ आनी कुटुंब रुपये 1500 दिल्ली, मार्सेलिन डिसोजा आनी कुटुंब रुपये 1000 दिल्ली, जेराल्ड डिसोजा आनी कुटुंब, जयप्रकाश क्रास्ता आनी कुटुंब, स्टॅनी मचादो आनी कुटुंब, कार्मिन डिसोजा आनी कुटुंब, जेरोम पीटर क्रास्ता आनी कुटुंब, आल्बर्ट डिसोजा आनी कुटुंब, पुलास डिसोजा आनी कुटुंब, जॉन मोंतेरो आनी कुटुंब, अनसिला डिसोजा आनी कुटुंब, नतालिया डिसोजा आनी कुटुंब, लीना फेर्नांडीस आनी कुटुंब, थॉमस क्रास्ता आनी कुटुंब, आनी कुटुंब, फॉस्टीन मार्ता आनी कुटुंब, जर्मन पीटर आनी कुटुंब, आल्फ्रेड वॉलेरियन डिसोजा रुपये 500 दिल्ली, आल्बर्ट डिसोजा आनी कुटुंब, मेरिसन आनी कुटुंब, बिंदिया मेरिसन आनी कुटुंब, रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटुंब, बागेन कुर्सा वडो
रुपये 1,500 दिल्ली. डोल्फी डिसोजा आणि कुटुंब रुपये 1,000 दिल्ली. मिलियाना क्रास्ता आणि कुटुंब, अनिल लुईस आणि कुटुंब, स्टॅनी रोड्रिगस आणि कुटुंब, डेनियल डिसोजा आणि कुटुंब, थॉमस डिसोजा आणि कुटुंब, लीना रोड्रिगस आणि कुटुंब, मौरिस लोबो आणि कुटुंब, लेनोरा पिरेरा आणि कुटुंब, जोसेफ मॅक्सिम डिसोजा आणि कुटुंब, तेरेस डिसोजा आणि कुटुंब, सिसिलिया डिसोजा आणि कुटुंब, कार्मिन ब्रिजिट मचादो आणि कुटुंब, जॉन बॅप्टिस्ट क्रास्ता आणि कुटुंब, मोनिका डिसोजा आणि कुटुंब, जेराल्ड क्रास्ता आणि कुटुंब, एडवर्ड क्रास्ता आणि कुटुंब, डेनियल डिसोजा आणि कुटुंब शेट्टीगद्दे, प्रकाश डिसोजा आणि कुटुंब, मिलियाना डिसोजा आणि कुटुंब, फ्लोरा डिसोजा आणि कुटुंब, अगोस्टिन किरण आणि कुटुंब, रॉबर्ट डिसोजा आणि कुटुंब, मोंतू फ्रान्सिस डिसोजा आणि कुटुंब, फ्रान्सिस डिसोजा आणि कुटुंब, रॉबर्ट क्रास्ता आणि कुटुंब, अबेल प्रकाश डिसोजा आणि कुटुंब, काश्मीर डिसोजा आणि कुटुंब, हिलारी मोंतेरो आणि कुटुंब, आम्ब्रोस डिसोजा आणि कुटुंब, सजीवन क्रास्ता आणि कुटुंब, अण्णामा स्टॅनी आणि कुटुंब, मेरी जेकब डिसोजा आणि कुटुंब. रुपये 50 दिल्ली. विल्फ्रेड मचादो आणि कुटुंब, जोसेफ क्रास्ता आणि कुटुंब, ब्लेंडा डिअल्मेडा आणि कुटुंब. साम रोजवाडो रुपये 1,000 दिल्ली. जेकब मेरी क्रास्ता आणि कुटुंब, मेरी डिसोजा आणि कुटुंब, मेरी डिसोजा आणि कुटुंब नावूर, बोनावेंचर क्रास्ता आणि फॅमिली, तिमोती लीना क्रास्ता आणि कुटुंब, जोसेफ प्रेसिला क्रास्ता आणि कुटुंब, तिमोती सेलिना क्रास्ता, जॉर्ज डिसोजा आणि कुटुंब, वलेरियन डिसोजा आणि कुटुंब, मार्सेल डिसोजा आणि कुटुंब, अँटनी जोसेफ क्रास्ता, सेबेस्टियन रोड्रिगस आणि कुटुंब, विल्फ्रेड वीना मचादो आणि कुटुंब, लूकस डिसोजा आणि कुटुंब, रॉबर्ट मोंतेरो आणि कुटुंब, कार्मिन डिसोजा आणि कुटुंब, तिमोती वीरा डिसोजा आणि कुटुंब, लूसी क्रास्ता आणि कुटुंब, मिलियाना क्रास्ता आणि कुटुंब, पीटर क्रास्ता आणि कुटुंब. रुपये 50 दिल्ली. डेविड मोंतेरो आणि कुटुंब, जेकब मेरी क्रास्ता आणि कुटुंब. फिरगेस वेस्तक मुर्दुम दिल्ली. रुपये 2,000 दिल्ली. एलिझाबेथ वीना मोंतेरो आणि कुटुंब, साम रोजवाडो, आल्बर्ट रोड्रिगस आणि कुटुंब, बोविकाना. रुपये 1,500 दिल्ली. झीटा डिसोजा आणि कुटुंब, बेळा. रुपये 1,000 दिल्ली. जयप्रकाश क्रास्ता आणि कुटुंब, मोनिकावाड, मेरी रोड्रिगस आणि कुटुंब, बगेन कुर्सवाडो, बेंजामिन डिसोजा आणि कुटुंब, सामोनिकावाडो, डोल्फी डिसोजा आणि कुटुंब, बगेन कुर्सवाडो, एडवर्ड विल्सन क्रास्ता आणि कुटुंब, साम रोजवाडो, दीपक शाले डिसोजा आणि कुटुंब, बगेन कुर्सवाडो, जेनिफर क्रास्ता आणि कुटुंब, बेळा. सेंट मोनिका अर्थ मूवर्स अँड वर्कर्स. रुपये 50 दिल्ली. नातालिया डिसोजा आणि कुटुंब, सामोनिकावाड, दुल्सिन डिसोजा आणि कुटुंब, बगेन कुर्सवाडो, वियन क्रिस डिसोजा, कोलंगाना, मेरी जेकब डिसोजा आणि कुटुंब, बगेन कुर्सवाडो. विजिता डिसोजा आणि कुटुंब, सामोनिकावाडो, प्रकाश डिसोजा आणि कुटुंब, सामोनिकावाडो, प्रिन्सिया एंजेलिना क्रास्ता आणि कुटुंब, साम रोजवाडो, रोजलिन डिसोजा आणि कुटुंब, बगेन कुर्सवाडो, तिमोती वीरा डिसोजा आणि कुटुंब, साम रोजवाडो, लॉरेन्स रोड्रिगस आणि कुटुंब, बगेन कुर्सवाडो, प्रिन्सन डिसोजा आणि कुटुंब, बगेन कुर्सवाडो, जेसिंता डिसोजा आणि कुटुंब, साम रोजवाडो, हिलारी मार्ता आणि कुटुंब, बोविकाना, मोनिका डिसोजा आणि कुटुंब, साम रोजवाडो, स्टेल्ला मरिया डिसोजा आणि कुटुंब, साम रोजवाडो, मिकायल अण्णा सेरा आणि कुटुंब, बगेन कुर्सवाडो, स्टेन्सिया स्टेनिका डिसोजा, बगेन कुर्सवाडो.
आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्यांत वा कोणी येवंक नात जो वेळ करून आयिल्ली आसा तर दया करून तुमी मुखार येवंक विनंती करता बिरगूस गोळी परिशीची संदी आसा तर कोणी वाती घेवनात ह्या मोठधोम दिल्ली वंथीक दिल्ली कोणा वाती मेळोवना दया कर हे घडये भर मुखार येवचें. सोमेस्तान देव बरें करूं म्हणटा सांगातच बिरगूस कार्यदर्शी लिडिया श्रीमती लिडिया डिसोजन सगळ्यांची नांवां वचून सांगल्यात तांचोय ह्या वेळा उपकार भोवता आनी थोड्याच वेळांनी मिसाचें बलिदान आमी भेटयतल्या. देवस्तुत्यंत भाग घेतल्यांनी गवळी परिशेची सांद्यांनी अल्थार भुरग्यांनी भायर सरचर याजकांच्या घरा मुखार थंयसर प्रवेश पुरशावाक तयार जावचे.
केदेवरते भाग मुरयेचे कसू जावचे आपल्या देवा आवय तरी आंकवा रावचे सर्वेसांच्यांक देख जावन सोबच्याक गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची पलगण आत्मिक सुगंधाचे मोठे रायाक प्रत्येक हाडचे दैवीक फळ दिवचे हेवीची जडते पातक भस्मूक जळचे अगते गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची शोभित कांट्या मधलो
सामोनिकाची वार्षिक परब 13/11/2026 संदेश पात्रोन शरोतीनक मान करया एक वळीत पिरगस कुटुंब बांदया मोगाच्यानो आज आमकां कुंबळा फिरगस घरांक वर्त्या संतोषचो दीस देवान आमच्या पिरगस कुटुंबाचेर वतल्या सर कुरपे देण्यांक उपकारी मनान अर्घा दिवचो दीस आयच्या पेस्ताची देवस्तुती पात्रोन सरोतीनक मान करया एक वडीत पिरगस कुटुंब बांदया म्हूण संदेश दिता हे वर्स मागण्याक समर्पिल्ले आसता आम्हा सर्वांनी आमची पात्रोन सामोनिका परी बावर्तान मागणे करण बरवशाची यात्रिका जावन आमचे संवसारी पॉयन शाबितेन मुखार व्हरूंक देव आमकां आपोवणे दिता तशेंच फाटल्या वर्सांनी देवान आपल्या परमीत मोगान आमच्या पिरगस सारोतिनीचे मजतीन आमच्या पिरगस कुटुंबाचेर आमच्या वावराचेर योजनाचेर वतल्या आशिर्वादा खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया आमची कुटुंबां मागण्याचे बिडार जावन रुपीत करूंक आमचे वाडे एक वडीत रितीन बांदून हाडूंक आनी सगळे पिरगस कुटुंब माया मोगाचे प्रतिरूप जावन रुपीत करूंक कृपा मागया आमच्या फिरगजेन सावादिमच्या पिरगस विगाराक सहाय्यक विगाराक धर्मिकांक पिरगस गवळी परिशदेच्या संध्यांक संघ संस्थेच्या संध्यांक सर दाणीक वंतीक आनी मुर्दोण दिल्ल्या सर पिरगस घरांक सरेस्पर देव आपल्या कुरपे बेसावाणी बरो म्हूण मागया आयच्या ह्या संभ्रामीक पेस्त मिसाचे बलिदान भेटोवंक प्रधान येजक जावन आयिल्ल्या मानादीक बाप अनिल प्रकाश डिसिल्वा तशेंच आमच्या कासरगोड वारड्याच्या विगारवार भोव मानादीक स्टानी पिरारा बापाक वारड्याच्या येजकांक सैऱ्या येजकांक धर्मीक भाव भयण्यांक आनी आमच्या मोगाच्या सैऱ्यांक कुंबळ्याची देवपर्जा मोगान आनी मानान येवकार मागता आतां प्रवेश गिताक उबी रावया उल्हासान सोम्याचे
एक बरो दीस दिवं म्हाका बाबा भयणीनो हेच्या फेस्त मिसाची ते सभा सर फिरगस कुटुंबा खातीर आनी मुद्दमा खातीर प्रत्येक जण थोड्यांनी तांची ते सभा भेटोवच्या विनंती केल्ली आसात. आज अनिशा मंथेरो भगवंत गुरसावाडो आपलो जल्म दिवस ते आचारान करच्या संदर्भे अर्गांसो निर्मला कर्डोस आनी कुटाम मोनिका वाडो अर्गांसो अण्णम स्टॅनी आनी कुटाम भगवंत गुरसावाडो अर्गांसो अल्विया अलिशा क्रास्ता आनी कुटाम भगवंत गुरसावाडो अर्गांसो आल्बर्ट रोड्रिगस आनी कुटाम बोविखाना अर्गांसो झीटा डिसोजा आनी कुटाम बेळा अर्गांसावन भेटोवन दितात. तांचे सवे आमची सर ते सवा बिरगस कुटुंबाची घालून देवाक ह्या बलिदानांत अर्घां दिवया. संगतच हे मिसाचें बलिदान भेटोवन ज्या आमच्या मदेगात आसात आमचेच मगाचे आदले विगार इदळूच तांकां स्वागत केलां. परत विगाराच्या नावी तांकां वराडेच्या विगारवार बाप स्टॅनी पेरेरा बापाक आनी सोर्या जाकांक मोगासो आनी मानासो आनी गनासो हार्दिक येवकार मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमची शारोतीन सामोनिकाचें फेस्त आचरण करूंक आमी संगता जमल्या. देवान आमच्या शारोतीनी मारिफात जायते बेसांवांनी आमकां भरला. त्या देखून देवाक अर्गां दिवचें भोव गरजेचें. देवान आमकां कुटाम दिलां आनी त्या कुटुंबांत जिवनचें भाग फावो केलां. कुटाम आमी हर एकली त्या कुटुंबा खातीर वावरूंक कुटुंबाक साथ जावंक आनी अशें फिरगस कुटुंबांत एकवटांत जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. हे मिसाचें बलिदान फोव बरी भेटोवच्याक आमचे अस्कत कांय उणेपण आतां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पडून चिंतोन तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगीर सदां संवकार मरी सगळ्या देवतांगान बगता आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, दुखेस तांच्या बुजावून धरा. भगवंत मोनिकान आपले वाट सुकलेल्या तुझ्या पुता गोस्तिनाक तुझेरशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुझी कृपा जोडून घेतली. आमची दुखांनी मागणी मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट चुकोवन गेल्ल्या आमच्या भाऊ भयणीची दया कर म्हूण आनी सुमेस तांची भोव करून आमच्या मदल्या दुखेस्त आवयांची बुजवण तूं सुजा म्हणून विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवाट चलयता ससनाच्या ससना. लेविताच्या पुस्तकांतले वचप सिरेस्परान मोइजेक म्हळें, इस्रायली ताच्या सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, पवित्र जाया, कित्याक हांव सिरेस्पोर तुमचो देव पवित्र. तुज्या काळजान तुज्या भावाचो द्वेश करी नाका. तुज्या पेल्याची सूख उक्त्यान दाखोवन दी. हे परी तूं ताका लागून अपराध वावूंचो नाय. तुज्या लोकांच्या भुरग्यांचे फारीक कोण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजान राग दवरी नाका. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. हांव तो सर्वेस्पोर. देवाचे उतार. सर्वेस्पोरानमचे खातीर विचित्र
सां पावलो कोलासेगरां बरयल्या पत्रांतले वसा भावा भयणीनो देवान विंसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून काणवाळायेचे दायाळायेचे दिणपणाचे मोवाळायेचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया तुमी दिता ते बक्षाने सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षाना बरी जावं पूण ह्या सर शेगुणा प्रास सर तुमचे थंय आसूंक जाय मोग हे शेगूण संपून करता आनी ते एकवटायता क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करून एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोणे मेळ्ळा ह्या शिवाय उपकारी मनाचे तुमी जाया क्रिस्ताचे एकामेका शिकया आनी बुधबळ सांगा कीर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांतां देवाक आर्गां दिया उतराण जावं कर्णेन जावं जे कितें तुमी करतात ते सकट सोम्या जेजूचे नांवी करा ताचे मरिफात देवा बापाक आर्गां दिया देवाचे उतार देवाचे वळुपकार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता त्या वेळी जेसून आपल्या शिसा लागीं म्हळें हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप थोठा माली म्हजें तें आसून फळ दिनांतलो हर एकलो फांटो तो कातान घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो फळ ताणें दिवचे खातीर सावार न पेणता तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदळस बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरे जाल्यात तुमी म्हजे थंय
एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलों. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावल्या नतल्याक फांट्या बरे कातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालन लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, युरोपाचो एक विद्यार्थी भारताच्या एक फामाद विश्वविद्यालयांत आपलें उंचलें शिकाप तो शिकतालो. ताचें शिकाप आखेर जावन फाटीं ताच्या गांवाक वेता म्हणटा आसतना ताच्या प्रोफेसरान ताका एक सवाल केलें आनी तो म्हणूंक लागलो, तुज्या जिणेंत फाटल्या 3 वर्सां हांव तुका प्रेरण मेळिल्लें बरें गणीत खंयचें, तशेंच तुका सड्ड बेजाराय हाडलें तें गणीत खंयचें. तो वळो एकच फावटी तो विद्यार्थी म्हणटा, कुटुंबा जिवीत. मुंदारून तो म्हणटा, हांव वस्तीगडच्या लागसार एक कुटाम आसलें आनी भोव मोवाळ्याचें कुटाम, भोव बरें कुटाम, सदांच मागणें करतलें आनी एकवटान तीं जियेतलीं, एकामेका सळावळ बरी आसली. आनी तें कुटाम म्हाका प्रेरण जालें आनी हांव चिंतलो, हांवें म्हज्या फाटीं गांवाक वचून असलेंच कुटाम हांवें बांदूंक जाय. पूण तें आतां कुटाम ना. पती पत्नीचें वेगळासार जाला. चरको भुरगो हॉस्टेलांत जियेता, तें कुटाम आतां अस्तित्वांत ना. आनी हे घडीत म्हाका बेजाराय भोगता आनी म्हज्या गांवाक आनी ह्या गांवाक कितेंच फरक ना म्हणून म्हाका भोगता म्हूण ताणें सांगलें. म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, हें घडीत आज आमी नियाळ करता आसतना आमच्याच कुटुंबा जिविता विशांत नियाळ करचें वाजबी जावन आसा. आनी आज आमी आमच्या शारोतीनेचें फेस्त आचरण करचें ह्या संदर्भार सामोनिका मारिफात देवान आमकां बेसांवान दिलां, आमची कुटुंबां बरीं केल्यांत आनी फुडें आमी कशें बरवशाची एकवटाचें कुटाम आमी बांदूंक जाय ह्या विशयान थोडो नियाळ करचें भोव गरजेचें. पवित्र सभेचो 2025व्या वर्साचो जुबिलेवाक आमी तयाराय करन आसात. पापा फ्रांसिसान बरवशाची यात्रिकां म्हणलें संदेश ह्या पवित्र सभेक ताणें पाठयला. तशेंच गेल्या त्या माय म्हयन्याच्या 9 तारखेर बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणलें पापाल पत्र ताणें आमकां दिलां. आनी हें पापाल पत्र रोमागारांक बरयल्या अध्याय 5 वाक्य 5 तावन 20 आमी बरवसो आमकां निराशी करिना. आनी हाका कारणाय पाप साहेब दिता. विशेश जावन राष्ट्रा मदीं जावची त्यो झुजां आमकां हर एकल्यांकी समाधानान जिवंक सोडिनात. एका तराची बेजाराय, एका तराचे कंगाल, एका तराचे विराराय, एका तराचे नासमाधान आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजींत आसा. आनी तो वळो आमी कितें करूंक जाय? बरवसो आमी सांडचे न्ही, बरवशाचें हातेरां आमी जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचेर पातयेवन त्रिएक देवान आमकां दिली ती कृपा आमी गळसून बरवशाचें आमी जिवीत ह्या संवसारांत आमी जिवंक जाय.
ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना बरोवसाचे जिवितांत हार्द्या खावाचें आमी घेवंक जाय आनी बरोवसाचें जिवीत आमचें हार्द्या खावाचें आनी तें नेसोन आमचें कुटुंब आमची समाज आमच्या भवी सभेंत आमी वावर करूंक जाय. दुसरें जावन एकवटीत कुटुंबां जिवीत दिवचें कुटुंब एकवटीत कुटुंबां जिवीत दिवचें कुटुंब आनी ह्या मारिफात फिरगस कुटुंब आमी बांदूंक शकता. तें जिवीत केवळ आमकां मात्र न्ही तें जिवीत हेरां सांगाताय आमी वांटून घेवंक जाय. त्या देखून हेरां सांगात आमी जिवीत वांटून घेता आसतना आमी जिवीत वांटचें एकवटाची कुटुंबां आमी जाता बरोवसाची व्यक्ती जाता. त्या देखून जिवीत वांटूंक आसची एकच वाट कुटुंबां जिवीत. आमच्या कुटुंबां जिवितांत आमी जिवीत वांटचें तसले बरोवसाचे व्यक्ती आमी जावंक जाय. आनी निमाणें जावन पाप साहेब ते म्हणटा कुटुंबाचो प्रामुख वांटो जावन आसा तो युवा जाणां आनी युवा जाणां आमी पळयता तांकां आमी आदार दिवंक जाय तांकां आमी मार्गदर्शन दिवंक जाय. आ सबार युवा जाणांक काम ना बरोवसो तांणी सांडला आनी बरोवसाची व्यक्ती जावन एकवटान तांच्या संगाता रावन आमी ही पवी सभा फुडें व्हरूंक जाय म्हणून पाप साहेब आमकां सांगता. निमाणें जावन आमी आमच्या कुटुंबांत जायतीं पिडेस्तां आसात आनी प्रायवंतां आसात तांकां आदार दिवन तांकां गौरव आमी दिल्ल्या वेळार कडी जावन आमी तांच्या सांगता बरोवसाची यात्रिका जाता बरोवशान कुटुंब आमी बांदूंक शकता. आज सामोनिका आमच्या शारोतीनेचें फेस्त आमी आचरण करता. त्या देखून हें फेस्त आमच्या बरोवसाच्या एकताराचें तें फेस्त देवान आमकां जायतीं बेसावां दिल्यांत आनी ह्या मारिफात आमची शारोतीन आमकां मोगाची आमच्या सांगाता रावची आमकां मजत दिवची आमकां भावार्थान वागोवची आनी कशें सामोनिकाच्या मागण्या मारिफात तिचो पती पॅट्रिशियान भावार्थ स्विकार केलो. तशेंच निरंतर मागण्या मारिफात संवसारीक कुशलकायेक लाभ जाल्लो तिचो पूत आगोस्तीन सांताच्या जिविताच्या वाटेक तिणें परतिल्लें धैर्यादीक स्त्री ती जावन आसा. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयचें पयलें वासाब आमी आयकलें लेविताच्या पुस्तकांतलें वासाब आनी हांगासर तुज्या काळजांत तुज्या भावाचो द्वेश करिनाका बगार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी ह्या उतरां मारिफात भावार्थाचें एकवटाचें शांती समाधानाचें कुटुंब बांदून हाडूंक हें पयलें वासाब आमकां आदार जावन आसा. तशेंच आयचें दुसरें वासाब आमी आयकलें सांत पावलोन कोलस्येकारांक बरयल्या पत्रांत देवान वेंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी तुमी ताका मोगाची त्या खातीर कोणवळ्याचें दयाळ्याचें कालतेपणाचें मोवाळ्याचें काळीज तुमचें तें आसूं दी आनी एकामेका तुमी सोंसून व्हरा एकामेका तुमी बुगसिया आनी ह्या मारिफात क्रिस्ती माऊल्यांचें एकवटाचें जिवीत जियोंक आयचें दुसरें वासाब आमकां आदार दिता. आयचो वांजेल आमी आयकलो जेजू म्हणटा हांव खरी दाखवाल आनी तुमी ताचे फांटे आनी फांट्याक जीव कैतान येता दाखवालितावन येता दाखवालितावन मात्र त्या फांट्याक जिवीत मेळटा आनी त्या खातीर जेजू म्हणटा तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तवळ हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. आनी त्या देखून हें सगळें फिरगस कुटुंब दाखवाल ती जावन आसा. दाखवाली म्हणल्यार त्या फिरगस कुटुंबांत आमी हर एकलीं मोगाचे फांटे जावन आसात. त्या देखून त्या मोगाचे फांटे त्या दाखवालितान आमकां मेकळे करूंक जायना ते एक जावन आसा फळ आमी दिवंक आसा आनी तें फळ दिवचें यथेश्ट उत्तीम व्यक्ती जावंक आज आमी विशेश रितीन मागणें करूंक आसा. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एकवट बरवसो आमच्या कुटुंबांत येवंक जाय. त्या देखून कुटुंब जावन आसा देवान निर्मिल्लें एक योजन देवाचेंच तें योजन. आमी सगळो पवित्र पुस्तक वाचलो तर सगळो पवित्र पुस्तक एक मोगाची काणी आदाव आनी येवेतावन आराम जाल्लें तें कुटुंब अब्रामा मारिफात मुंदारून गेलें शेकी इस्रायल पोरजे तें एक निर्दिश्ट रूप घेतलें आनी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत कुटुंबांत जल्मालो आनी आज आमच्या कुटुंबा मारिफात ही मोगाची काणी मुंदारून आसा. आनी त्या देखून कुटुंब जावन आसा जेजूच्या मोगाचें तें येवजन आनी हर एक कुटुंब थंयसर आमी देवाच्या मोगांत आमी एकवटान रावूंक आसा. कशें इस्रायल पोरजा देवाचो मोग केलो इस्रायल पोरजेक देवान आपणाची पोरजा जावन स्विकार केली. कितल्या मापान इस्रायल पोरजेन देवाचो मोग केलो तितल्या मापान बरेंपण तांकां जोडलें. केदाळा इस्रायल पोरजा देवादान पयस गेली
तवळ आनवरां तांकां आयली आनी ह्या मारिफात देवा संगता रावल्या वेळार देवाचो अनुभव जोडूंक शकता देवाचो मोग आमी शकता आनी ह्या मारिफात एकवटांत माया मोगांत फुडें वचूंक आमी शकता आनी त्या देखून हर एक आमचें कुटुंब देवाचेंच तें येवजन आनी हर एका कुटुंबाक एक जबाबदारी आसा एक मिसांव आसा त्या देखून पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान फॅमिलियर्स कॉन्सोर्शियो म्हळ्यार त्या दस्तावेजांत एका भावार्थी कुटुंबांत 4 संगती आसूंक ताणें सांगल्यात 4 संगती गरजेचो हर एक कुटुंब मोगाच्या बुनयादीचेर बांदूंक जाय दुसरें जावन हर एक कुटुंब मनशा जिवाक गौरव दिवंक जाय तिसरें जावन हर एक कुटुंब समाजीच्या उदारगते खातीर वावरूंक जाय चवथें जावन हर एक कुटुंब पवित्र सभेच्या मिसावांत वांटेली घेवंक जाय खंयच्या कुटुंबांत ही 4 लक्षणां आसात तवळ तें कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब मोगाचें कुटुंब एकवटाचें कुटुंब भरवशेचें कुटुंब म्हणून आमी सांगूंक जाता म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो सबारपटी आमी आमच्या कुटुंबांत जियेत आसतना आमचे मिसांव आमी विसरात आनी आमच्याच संवसारांत आमी जियेत आनी त्या खातीर ह्या संवसारांत वैयक्तीकपण सोडून आयला वैयक्तीकपण सक्कड स्वतंत्र अशें येतात सक्कड आवय बापय भुरगीं सक्कडांक स्वतंत्र जाय कोणाकी बांदपास नाका त्या देखून स्वार्थ कुटुंबांत चडला त्या देखून कुटुंबाचो तो मोग अस्कत जावन आयला त्या देखून कुटुंबाक आमी बरोवसो दिवचे व्यक्ती जावन आमी जिवंक कडी जावन आमी एकवटान जियेल्या वेळार मात्र साध्य जाता दुसरें जावन वेळाचो अभाव आमच्या कुटुंबांत दिसून येता हर एका कुटुंबा सांद्यांक एकामेका दिवंक थंयसर वेळ ना आमी पळयता सबार कुटुंबांत आवय बापय वडिलां पयसल्या गांवाच्या कामाक ती वेतात फाटी येताना तांकां पुरासन जाता आनी कुटुंबाच्या भुरग्यांक तांच्या भुरग्यांक दिवंक तांकां अवकाश ना वेळ ना आनी ह्या मारिफात सोंसणीकाय तांकां आसना आनी ह्या वेळार तें कुटुंब एकवटांत फुडें वचूंक जायना कुटुंबांत समस्या फूट करूंक समस्यांक पर्याय दिवंक तांकां वेळ ना आनी ह्या वेळार कणी जावन तें कुटुंब सकयल्या पावंडा पावता आनी व्यक्तित्व तशेंच कुटुंबाचो मोग वगडायता तिसरें जावन संपर्क माध्यमाचो प्रभाव आमच्या कुटुंबांत आसा संपर्क माध्यमां आमकां भोव गरजेची तरी हर एकाक संपर्क माध्यमा मारिफात जायत्या कुटुंबांत सांद्या मदलो मोग अंतर उणो जाला आनी त्या देखून संपर्क माध्यमां ती बांदूंक आसची कुटुंब बांदूंक आसचें पूण तेंच संपर्क माध्यमां सबारपटी आमकां वेगळें करता आनी त्या देखून संपर्क माध्यमाचो बरो प्रयोग आमी करूंक जाय तवळ मात्र आमचें कुटुंब मुंदारून वेता चवथें जावन कुटुंबां बांद तात्कालीक म्हणलें चिंताप आजून जोरान आसा आमी पळयता संवसारी वस्तूंची वापर आनी उडे यूज एंड थ्रो संस्कृती आज आसा आनी त्या देखून ह्या यूज एंड थ्रो संस्कृतींत मनशाचें मोली उणें जालां आज कानगेली वस्तू फाल्यां ना कित्याक नवी वस्तू फाल्यां मेळटा नवो वस्तू आमकां मेळटा आसतना पयलेंचें तें तितलें उराना नवीच वस्तू आमी आशेता आनी तेंच कुटुंबाच्या जिविताक आमी लक्ती करता त्या देखून मनशाचें मोल मनशाचें महत्व मनशाचें घन उणें जालां आनी ह्या मारिफात कुटुंब संकश्टाक पडला पंचवे जावन लौकीक वाद आमच्या कुटुंबांत आसा बरें बळादीक लौकीक वाद ह्या समाजेंत वाळून आसा संवसारी कुशलकाय ग्रेसकाय दुडू भंगार आस्तपून जावचें आनी ह्या खातीर आमी करचो तो वेळ ह्या खातीर आमी दिवचें तें महत्व कुटुंबाक आमी दिना संवसारी वस्तींक सडीत महत्व दिता कुटुंबाक आमी दिना ह्या खातीर मनशा जिणेचें मोल उणें जालां कशें वस्तूचें मोल उणें जावन येता आमच्या वैयक्तीक मनशाचें तें मोल तें उणें जावन आयलां आनी त्या देखून ह्या वखदां आमी आमच्याच कुटुंबा विशयांत नियाळ तशेंच थोडो आमच्या विशयांत आमी नियाळ करचें गरजेचें सगळें जावन भावार्थाचें शेळेपण आमच्या कुटुंबांत आसा आज मनीस राजावांक चड आनी चड महत्व दिता आनी त्या देखून विज्ञान सर्वस्व म्हळ्यार आमी चिंता विज्ञान सकड समस्यांक परिहार
विज्ञान सर्व सवालांक जवाबी आनी त्या देखून देवाची विचार पडल्या विज्ञान वरवीं सकट साध्य जाता म्हणल्यार चिंताप जायते फावटी कुटुंबांत आसा आनी त्या देखून भावार्थांत आमी शेळयल्या आनी त्या देखून नैतीक मोलां सकयल्या पावंडा पावल्यांत आनी त्या देखून कुटुंबांचें एकवटाचें जिवीत जियोंक आज विशेश रितीन आमी नियाळ करूंक जाय निमाणें जावन मोगाचो तत्वार आनी वेगळो आसार आमच्या कुटुंबांनी मोग उणो जाला सबार जाणां मोग कितें म्हणलें कळीत ना मोग कितें म्हणलेंच कळीत ना मोग करचें म्हळ्यार कितें कळीत ना आमी सबार फावटी चिंताव एका व्यक्तीन वस्तू दिल्यार या खानीक दिल्यार तोच मोग म्हूण आमी चिंताव ती एक मोगाची निशाणी शिवाय तो मोग जायना त्या मोग जायचे तर सुखांत दुखांत आमी समर्पीत जिवीत जियोंक आसा एकवटाचें जिवीत जियोंक आसा बरोस सोडूंक ना बरोसन जियेल्ल्या वेळार मात्र मोग कितें म्हणलें आमी समजून घेता आनी ह्या वरवीं तो मोग आमी जियोंक शकता म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो असले पुरा समाज आमच्या आनी आमच्या समाजांत आसता आसतना हाका परिहार कितें आमी कितें करूंक जाय पयल्या सुवातेर देवान कुटुंबा जिवीत आमकां दिलां कुटुंबा जिवितांत आमकां हर एक लेगीत आनी सांगात हाडलां त्यात लागून मागणें आनी भावार्थाचे करण्या मारिफात आमी ताचो आसरो सोदूंक जाय दुसरें कुटुंबा विनें जिवीत ना कुटुंबा विनें संतोश ना कुटुंबा विनें जिविताक अस्तित्वच ना हें आमी मानून घेवचें आनी कुटुंबांत आमचें अस्तित्व आसा कुटुंबांत संतोश आसा कुटुंबांत समाधान आसा आनी त्या खातीर आमी वावर करचें तिसरें जावन एकामेका गौरव दिवचो आनी सांगाता वेळ आमी करचोचो एकामेका आमी पांची बोटां कसलेक आसना चडवणे आमच्या हर एका कुटुंबांत आसता तरी आमच्या कुटुंबा खातीर एकामेका गौरव दिल्ल्या वेळार सांगाता येवन आमी उलयल्या वेळार समाज परिहार केल्ल्या वेळार एकामेका वेळ दिल्ल्या वेळार खंडी जावन कुटाम बरें जावंक शकता चवथें जावन कुटुंबाक फूड करचें पंथ आव्हानां खंयची समस्या खंयचे तें आमी बरें समजून सांगाता मेळन आमी ताका परिहार सोदून काडल्यार खंडी जावन बरें कुटाम आमी बांदूंक शकतले पंचवें जावन मोग माईपास सोंसणीकाय बोगसाणें प्रामाणीकपण सोडदोड असलीं मावल्यां आमी कुटुंबांत जियेल्ल्या वेळार आमचें कुटाम एकवटीत कुटाम जावंक शकता आनी तो शेवपणां खंय जावन येतात वयरतान तीं सकला पडनात बगार आमी कुटुंबांत तीं जियेत आसतना तीं आमी वळखून घेवची तीं जाता त्या देखून जें कितें आमी शिकल्या भावार्थाचें जाता जें कितें आमी दोतोरणे वेळार आमी शिकल्या तें आमी कुटुंबांत जियेत आसतना जेजूची मावल्या बरत जिवीत आमकां कुटुंबाक भद्रती दिता आनी तसलें कुटाम सदांच बाळटा निमाणें सांगाता मेळून आमी करचो तो वावर एकामेकाक करचो तो वावर आनी खंडी जावन एकामेका आमी वळखत आसतना आमी कुटाम वळखून घेता आनी ह्या मारिफात कुटुंबाक आमी आदार जाता त्या देखून कुटुंबांत बगचो तो मोगाचो संतोश तो पोवी सभेचोय संतोश म्हणटा आमचो आतांचो पाप साहेब पापा फ्रांसीस कुटुंबांत बगचो तो मोगाचो संतोश पवित्र सभेचोय संतोश त्या देखून पवित्र सभा कुटुंबाचें कुटाम आमी म्हणटा कुटुंबाचें कुटाम पवित्र सभा कुटुंबाच्या एकताराचें कुटाम सकड कुटुंबाक सांगाता दवरचें एकताराचें तें कुटाम पवित्र सभा ह्या पवित्र सभा तशेंच आमची फिरगज सभा आमी जियेत आसतना फिरगजे खातीर आमी वावर करूंक फिरगजे खातीर आमचो एकवट दाखोवंक आनी ह्या मारिफात आमचें बरेंपण आमी वांटून घेता आसतना एकवटीत कुटाम एकवटीत फिरगज कुटाम आमी रचता आमी हर एकलीं आज आमच्या सर्वतीनेच्या फेस्ताक आमी सांगाता जमल्या तिका मान करूंक देवान आमचेर तिच्या मारिफात वतुल्या सर्व कुरपे देण्याक अर्गां दिवंक आमी सांगाता आयल्या देवान आमकां जायतें बरेंपण केलां आमच्या सर्वतीने मारिफात जायतें आज आपां आमच्या कुटुंबांत केल्यांत कुटाम आमचें बरें आसा तर आणखी बरें करूंक तें आमी पेसाडूंक आसा त्या देखून मिसाच्या बलिदानांत हें आमी सांगाता मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर घालया येवकरिस्तांतलो जेजू आमच्या काळजांत येताना ताका आमी स्वागत करया जेजूक सेवन आमी बरवशाची यात्रिका जावन फिरगज कुटाम बांदूंक तोच येवकरिस्तांतलो जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्यांकी कृपेच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी आमेन.
सर आमी उबे रावन आमची प्रार्थना देवा मुखार आतां आमी उबारुया. तुमचे जबाब. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या मोगाला बापा, पवित्र सभेचे मुखेलपण चलोवन व्हरच्या फ्रांसीस आमच्या पापसैबान, सर बिस्बानी, येजाक आनी धर्मिकाक मुखेलांनी तांच्या ताब्यान आसच्या परजेक भावार्थांत वागोवंक पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान तांकां बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, विविध धर्मांच्या जातीकातींच्या संस्कृतीच्या लोकांनी वस्ती करच्या भारत आमच्या देशांत आनी आमच्या परिसरांत आमच्या राजकीय धार्मीक आनी सामाजीक मुखेलांनी समाजांत शांती समाधाना खातीर वावरूंक आनी सर लोकांच्या गरजा पावोवंक बलिश्ट राष्ट्र बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाला बापा, आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सांज्याक तुका समर्पण दिता. तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या फिरगस कुटुंबां जीएमच्या सांज्याक तुजे कृपेन आनी बऱ्या भलायकेन भर. उतर प्रायाच्याक संतोष आनी तृप्ती, पिडेस्ताक बरी भलायकी, वडिला कुटुंब चलोवन व्हरूंक आदार, युवासनाक बरो फुडार, विद्यार्थीक शिकचे बरे म्हूण आनी सणवाई आनी नेणट्याक शेगुणी जिणेचो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाला बापा, कुटुंबांत पिडेन वळवळच्या आमच्या वडिला आनी भावा भयणी पासत आमी मागता. ताणें आपल्या कश्टान निराशाय नासता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या उतराचेर भावार्थान जियेवंक, जायची कृपा आनी तांची पिडा सोसूंक दैईक सकत फावो कर. तुजी खुशी वयस जाल्यार ताका वेगीच गूण कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाला बापा, आयच्या दाबाजीक संभ्रमाक वावर आनी आदार दिल्ल्या सोमेस्तांक, दानींक प्रायोजक जावन आदार दिल्ल्यांक आनी मुर्दोमगारांक तुजे आशिर्वाद दी. तशेंच ह्या फिरगजेच्या बरेपणा खातीर वावुरूच्या फिरगज गवली परिशदेक तुजे मुखार हाडटा. तांणी फिरगजे थंय दाखयल्या उदार मनाक तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक तुज्या दाराल बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा, आमच्या कुटुंबांत पोरगांवान वावर करच्या आमच्या मोगाच्यांक तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या कामान भद्रती, बरो पाग आनी वावरांत तृप्ती दी म्हूण मागतना देवाच्या सेवेक गेल्ल्यांक तांच्या आपोवण्यान तिरासान दिवन तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. സ്നേഹപിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഫാദർ മെൽവിനെയും ഫാദർ സുരാജ് ലോബോയെയും എന്നീ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന ഫാദർ അനിൽ ഡി സിൽവയെയും ബാക്കി എല്ലാ വൈദികരെയും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. ഇടവക കുടുംബങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലും ഐക്യത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ എന്നപേക്ഷിക്കുന്നു. बापा आमचे मागणे ऐक. प्रितीवंत बापा, फिरगजेंत गवळीक वावरांत आदार दिवच्या फिरगज गवळीक परिशद कोविंताची धर्म भयणी विविध संघ संस्थांच्या संध्याक तुज्या पांयांतळी हाडटा. तांच्या समर्पीत सेवे मुखांत तशेंच आमच्या फिरगज शारोतीन सामोनिकाचे मजतीन क्रिस्ताक साक्ष दिवचे तसले एकवटीत फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा, आमच्या मोगाळ फिरगस विगार बाप
मेल्विन डिसोसाचेर आनी सहायक विगार बाब सूरज लोबोचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां आमच्या फिरगजेक फावो करून फिरगजेन जाल्ल्या आत्मीक आनी लौकीक अभिवृद्धी खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तांकां बरी भलायकी, मोतीक समाधान, एकसुरपणान तुजो सांगात दी. तांणी फिरगजेच्या अभिवृद्धी खातीर आनी एकवटा खातीर करचो वावर सुफळ कर. तशेंच ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतिल्ल्या सर येझाकांक तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गेंच्या बापा, आमच्या फिरगज कुटुंबान जिवन तुझे बरेपण कुटुंबान आनी फिरगजन आधारून मरण पावल्या आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या सर्वांक शास्त्रीक विशय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाल बापा, ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बवरी एक कुटुंब जावन जमलेल्या आम्हा समेस्तांचेर तुज्या कृपेचो आशिर्वाद घाल. जेजूक साक्ष दिवचे एकवटाचे आनी माय मोगाचे फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भोवमोगाळा बापा, आमी उसारली आनी उसारनातली सर मागणीतून स्विकार कर. आमचे तुज्या बेसावांक घाल. सामोनीक आमच्या सर्वतीनी मारिफात एकवटीत कुटुंब बांदूंक आमकां तूं आदार दी. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन.
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्पर देव बापाक मानता तसलें जावं दे म्हणून मागात. कोणवळ्या बापा, सामुनिकाच्या परबे दिसा तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जावन जेजूच्या मरणांनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान आमी तुका दिनवाशी काळजान समर्पिता. हें आमचें बलिदान तुका मानच्याक आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत सफळ जावच्याक निर्मळ आनी कतकतीत मोगान भरल्या काळजांनी ही भेटवणी करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. श्रेष्ठ शेगुनाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन दरेका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूता आनी भोक्ता सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दिता नासतना ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पोरजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी हें मागणें करता हांव. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जाल्ले ते राती ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलें आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो सामारपूंची. त्याच परी जवान जाता आसत ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारो उतेलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सोगोट परगोटुया.
बापा आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्नीक धान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगिवंत ओंकार मरयेच्या तुज्या भगिवंत देवदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पज्जे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थनात आनी प्रितीमोगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपटल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय मरण पावल्ल्या ह्या फिरगस कुटुंबाच्या मरण पावल्ल्या आमच्या भावा भयणीच्या आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक माईपसान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देही घेवन गावुया सर्वेस्परा सर्व वाईटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबोज कय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय नित्य
सोम्य जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससणाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आमी सर्व सुभागी. समया तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका खबना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. भोवमुगाळ बापा, तुका फोव तो मान आमी दिवच्याक तुवें घडलेली संपूर्ण भक्तीची रीत आमच्या किरकोळ हातांनी तुवें घालाय आनी तुज्या भुरग्यांच्या पवित्र जेवणांत ह्या परबे दिसा आमकां वांटो दिवन आमची काळजां दोशी केलाय. हें तुज्या मोगाचें देणें आमच्या जिणेंत निर्मळ जावंक सोडी नाका. बगार सगळे सक्तेन ताचो उपयोग करूंक तुज्या भक्तां बराबर सर्गींच्या सुखाक आमी पावाशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आशिर्वादाक तुमची तकली बागेयात. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतले निवारूंक आनी तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सरणांत तसलो आनंद तुमकां फोव जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देव आसो, बाप आसो आनी पूत आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळे सदांच आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाची देखने कड़े पर बसात. मुखचनो दिसो आयसो धन्यन देवाक अर्घां दिवसो. पत्रोन शरतीन सामणे काम कांत्र आमच्या बिरगस कुटुंबांत लाभलेल्या सबार बेसावां खातीर कुरपे देण्या खातीर फेस्ताच्या संभ्रम असो. संभ्रम भोव बऱ्या रितीन आचरण करूंक आमच्या पात्रोन शरतीन सामणे काम खांत्र आमकां फावो केला. त्या खातीर आयचो संदेश आसा, पात्रोन शरतीन एक मान करया आनी एक वटेंत बिरगस कुठाम बांदून हाडया. आजच्या ह्या फेस्ताचो संभ्रम आमच्या सगळ्या आचार सुंचाक देवाच्या आशिर्वाद आमचे सगळे मागोवन घेवच्याक आमच्या बिरगस कुटुंबाचें व्हडलें फेस्त, वार्षिक फेस्त आचरण करूंक फावो करता आसतना मुखार बिरगसकारांनो तुमकां सुबेस्तां तुमच्या बिरगस कुटुंबाचें वार्षिक फेस्त वा व्हडलें फेस्त हांव मागता. बाब सुरज आनी हांव तुमच्या घरांत सुमेस्तांक बरें फेस्त मागता आसतना तुमच्या घरांत आशिल्ल्या मलगड्यांक, पिडेस्तांक, प्रायवंतांक, परगांवांत आशिल्ल्या तुमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक बरें फेस्त मागलां आनी देवाचें आशिर्वाद दिला म्हणून सांगात. ह्या फेस्त मिसाची संभ्रमीक मीस भेटोवन देवाच्या उतराचो भोव पुरबायेचो नियाळ दिवन आमच्या बिरगस कुटुंबां कशें एकवटी तरान बांदून हाडूंक भोव गरजेचीं सुत्रां आमकां ताणें दिल्या. ते जावन आसात आमचे मोगाचे आदले विगार मनादीक बाब प्रकाश अनिल सिल्वा, प्रस्तुत कोक्कडा फिरगजीचे विगार, तांकां बिरगस कुटुंबा तर्फेन बाब सुरज आनी म्हजे तर्फेन सूर्या जायकां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 6 वर्सांनी ह्या बिरगस कुटुंबाचो विगार जावन जायते अत्मेक आनी लौकीक बरेपणाक ते कारण जाल्ले आसता. तांच्या सेवेक बिरगस कुठाम देव बरें करूं म्हणटा आनी कोक्कडान तांच्या ह्या सारकी सेवेक आनी विसां वावराक सर बरें मागता. थँक्यू फादर. हांव देव बरें करूं म्हणटा कासरगोड वारड्याच्या विगारवार भोवमनादीक बाब स्टॅनी पेरेरा बापांचो वारड्यांत आमकां सोर याजकांक सांगाता दवरून वारडो जिवाळ आनी क्रियाळ तरान चलोवंक व्हरता. आमकां सर मोगाचे वारड्या याजकांचो सेरे याजकांचो ह्या वेळार मानान आनी मुखान उपकार बावरता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांची मुठ्यान वळख करून दिवचे तर हांगासर आसात थंयसर आसात उजव्याक म्हज्या बाप क्लॉड तुमी जाणात आमचो विगार हांगा रजेर आसता आसतना ताणें आमकां 3 म्हयन्यांची सेवा दिल्ली. ह्या वेळार ते भलायकी बरी नासतना कसतल्ले तरी पूण भलायकी बरी जावन आमचे मदेगात ते आसात. प्रस्तुत पिरमुदे बिरगजेन ते सेवा दितात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर.
ताजे उपरांत आसा थंयसर बाब जोकीम मंथेरो नारामफाडी फिरगजेचे प्रस्तुत कारवार दिवसेन सेवा दिवचे क्रिस्ताक ते हांगासर आयल्यात पयस जावन तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ताजे उपरांत आसात बाब एडविन कोरेया मिया पदाव फिरगजेचे विगार. ताजे उपरांत थंयसर आसात बाब बासिल वास वरखाडी फिरगजेचे विगार. ताजे उपरांत बाब एडविन पिंटो मंजेश्वरा फिरगजेचे विगार. तिसऱ्यान आसात बाब स्टॅनिंग क्रास्ता आमचे फिरगजेचे जॉन क्रास्टचे भाव प्रस्तुत कारवार दिवसेन ते सेवा दिवन आसात. तांकां ह्या वेळार पयस जावन फेस्ता खातीर ते आयल्यात देव बरें करूं म्हणटा. ताजे उपरांत आमचे सहायक विगार आसले ते. ताजे उपरांत बाब लुईस कुटीना कासारगोड फिरगेचे विगार म्हजे हायस्कुलाचे शिक्षक म्हाका शिकयल्ले ते हायस्कुलान शिक्षण दिल्लें आसा हांगासर आसा दर तांचें शिक्षण कारण न्हू शिक्षक ते. ताचे मदेगात आसात बाब दियकोन आमचो भाव आसा मर्वेन लोबो. ह्या फिरगजेन हांगासर एक वर्स रिजंट सेवा दिल्ले. आदल्या वर्सा म्हाका बद्यारांत आयताराचे संडे मिनिस्ट्रीक ते सेवा दिताले गाळी हे आसाक ते जावनच्याक तांकां सर बरें आसत आसतना दियकोनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रस्तुत कोक्कोडा फिरगजेंत बाप आनिला सवेन थंयसर आपलो मिसांव वावर ते दिवन आसा. ताजे उपरांत आसात आमचे मोगाचे विगारवार मनादीक बाप सॅने ब्रेरा बाप आनी आयचे प्रधानी आसात. हांगासर आसात बाप ग्रेगरी पेरेरा हांगास तालपाडी फिरगजेचे विगार 9 वर्सा ते तालपाडी फिरगजेक आयिल्ले. ताजे उपरांत बाप विशाल मोनीस कैयार फिरगजेचे विगार. बाप नेल्सन डे अल्मेडा नारामपाडी मणियंपारे फिरगजेचे विगार. थंयसर आमचो सहायक विगार आसा. ताजे उपरांत बाप सुनील मिरांदा ओक्कीनाडका फिरगजेचे विगार. बाप अल्बर्ट मर्सिफुल जिजस चर्च हांगासर आमच्या नायका भास्कर नगरांत ते ह्या दिसाक विगार जावन आसात. बाप फादर अल्बर्ट वी थँक यू सो मच फॉर युअर कायंड प्रेझेन्स अँड प्रेयिंग फॉर अस. थँक यू फादर. ताजे उपरांत हांगासर आसात बाप जुलियन पावर फिरगजेचे ह्या दिसाक आनी बाप डॉल्पी पावर फिरगजेन ते सेवा दितात. ह्या दिसाकांक आमच्या मोगाच्या आपोवण्याक ते हांगासर आयल्यात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा बाप सुरज जोसेफ लोबो आमचो सहायक विगार. फाटले 21 वर्सां हांव एक सुरो जिवन आसल्या म्हाका सांगातपणान म्हजो 22 वर्साक फोव जाला. म्हाका आनी जाय की वरतो संतोश कित्याक म्हज्या सांगातपणान भोव सादे कलते आनी मोगाळी ह्या दिसाक जायतो वावर करतात. आमचे फिरगेजीचे सहायक विगानी आसतना इस्कॉलाचे सा प्रिंसिपल वायस प्रिंसिपल जावन ते सेवा दिवन आसात. जायतो इस्कॉलाचो इगर्जेचो वावर करतात आनी आदार दितात. आयचे आनी प्रत्येक जावन कंपनीच्या आयताराचे संभ्रम बऱ्या तरान जावच्याक तांणी आमकां आदार दिला, मार्गदर्शन दिलां, अनेक शिक्षण दिलां, संगात दिला, मोग दिला. त्याच्या किंवा म्हाका एक बरो सांगात ह्या जाग जावन ते आसात. आमी भाव सिस्टर हांव सगळ्यांक सांगतात तुमचो बाबा आमचो मोग पळोवन आमकां कितेंय बगता म्हणून तशें सांगात तो म्हज्या मोगान तांणी आसात. तांकां फिरगज कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. देव बरें करूं म्हणटा फिरगजेच्या दोनूय कॉन्व्हेंटाच्या धर्म भयणीचो होली फॅमिली कॉन्व्हेंट सिस्टर जेसिंता सल्डाना सुपिरियर आनी सर धर्म भयणीचो सेंट जोसेफ एंड कॉन्व्हेंट जे सुपिरियर सिस्टर मेरी तेरेसा and her third minister. Sister, we would like to thank you for your cooperation and whole your service to this parish, especially to the altar. Thank you and may God bless your mission work and service to this parish. हांव देव बरें देवाक अर्घ्य दिता. एक बरें फिरकस कुटाम देवान आमकां फोव केला. एक बरी गवळीक परिशद हांगासर आसा. खंयच्याय घडये कश्टांक आमकां लक्षान आदार दिवचे आसात. म्हाका बाद्यार तोणंग्यात आसतना भिरांत आसलेली खावजे नासले फिरगज कुटुंबांत गवळीक परिशद कसले मुखेलपण आदार दिता म्हणून कित्याक थंयसर म्हाका मोगाची फिरगज गवळीक परिशद आसून लक्षण उपादेश कार्यदर्शी आनी संयोजक सेवा दितले वाड्याच्या गुरकार सभे तेंच भाग देवान हांगाय फोव केला. भोव मोगाळे उपाध्यक्ष हरी एका घडये गरजेक आपेतान हांगासर पावतात. हांगासर आमी आयिल्ल्या सुरवेर
लगभग 1.5 म्हयनो आमकां रांदूंक जेवणाक नातल्या वेळार तांच्या मुखेलपणार सबार कुटुंबाच्यांनी आमकां आदार दिल्लो आसा. तशें आसतना तुमी आमचो मोग करतात, संगात दितात आनी आमच्या वावराक आदार दितात म्हणून जालें. तांचे सगळे कार्यदर्शी लिडिया डिसोजा, सर आयोगांचो संचालक अगस्टीन बर्नार्ड मोंतेरो, वाड्याच्या रेवाड्यांचे गुरकार प्रतिनिधी, सर गुवळी परिशद, सगळ्या संघ संस्थेचे अध्यक्ष आनी सरसांदे, तांचो ह्या वेळार हांव उपकार बावुरतां. तांच्या उदार मनाच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. बिरगेजीच्या क्रिस्ती शिक्षण दिवच्या सूर शिक्षकांचो व्हडा मोगान आनी उर्बेन बऱ्या शेगून बदलेल्या भुरग्यांक रुपेत करच्याक क्रिस्ती शिक्षण दिवच्याक आमची शिक्षकां वावुरतात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फिरगजीच्या संघ संस्थे कॅथलिक सभा, साविशन पाऊल सभा, लिजन ऑफ मेरी, ICYM, YCS, आल्तार भुरगे आनी सर संघ संस्थेच्या सन्यांचो मनपूर्वक उपकार बावुरतां. जैतो वावर तांणी सुमार दिसांत फिरगजीच्या फेस्ताक दिला. प्रत्येक सावन कोंपरेच्या आयताराक आनी आयच्या संभ्रमाक तांणी दिला. तांचे सगळे आमच्या युवजनांनी जायते आमकां आदार दिला. फुलांचें बंटींग्स आनी कितें घालूंक आनी चड संगराय करूंक आदार दिला. तांचोय हांव उपकार बावुरतां. हाच्या फेस्तमिथाची देवस्तुती सोडून वेल्ल्या फिरगस गवळी परिशदेच्या सर सान्यांचो, तयार केल्ल्या देवस्तुती आयोगाचो संचालक सर आशा आनी कार्यदर्शी अनिल लुईस सगळे सर सन्यांचो उपकार बावुरतां. हांव देव बरें करूं म्हणटा. फिरगस गायन मंडळीच्या सन्यांचो भोव रंगीन आनी सोबीत तरान गायन करूंक आमकां तांणी आदार दिला. देवस्तुती क्रियाळ तरान भाग घेवच्याक फावो जाला. अध्यक्षीन दीप्ती डिसोजा, वसंतराय गेळले आमचे अगस्टीन बर्नार्ड मोंतेरो बेन्नामस्टम, सगळे सर सन्यांचो प्रत्येक रितीन तांकां तरबेत केल्ले आसात आनी आमकांय कंतां फिरगस कुटुंबाक शिकयल्ले आसात, तरबेती दिल्ले आसात. बाब सुरज लोबोसो सायक वेगार बापांचो ह्या वेळार उपकार बावुरतां. कोंपरेच्या आयतार आनी आज फेस्ता संदर्भी आल्तार भोव सोबीत करून सोबयल्ले आसात. होली फॅमिली कॉन्व्हेंट आनी सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट सिस्टरांनी आल्तार सोबोंक फुलां दान दिल्ले आसात. देवादीन पास्कल बाबूच्या नांवान बेन्नी डिसोजा आनी कुटुंबाचो प्रत्येक रितीन चंद्रकांत आनी कुटुंबाचो ह्या वेळार हांव उपकार बावुरतां. क्रिस्तू ते इस्रायलांत आसात तरी तांचो आदार तांणी आमकां दिला. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. रंगीन बँड हांगासर गावन आमकां ह्या फेस्ताचो संभ्रम दोडतो करूंक सांगतास कंपनीच्या आयतारा व संभ्रमाच्या पुरशावाक बऱ्या रितीन मुखेलपण दिवंक आनी संभ्रम सोडूंक आदार दिला. तांचो हांव उपकार बावुरतां. डीन बँड कुंबळा हांचे मुखेलपण घेतिल्ल्या आल्फ्रेड डिसोजा सामोनिका वाडो तसो उपकार बावुरतां. कोंपरेच्या आयतार आनी फेस्ताची कंताराची कडथील आमकां दान दिल्ले आसा. आमचे फिरगस उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी सोय उपकार बावुरतां. कोंपरेच्या आयताराच्या मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थभरीत नियाळ दिल्ले आसात. मनादीक बाप लॅन्सन मॅक्सिम पिंटो, सहायक विगार उर्वा पोंपे मायाची पोनशेत, तांचो प्रत्येक जावन ते स म्हयने दियेकोनाची सेवा दिवन तांणी हांगासर वावर दिल्लो आसा. तांच्या उदार मनाच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा आनी सर बरें मागता. कोंपरेच्या आयतारा युकरिस्ताचे वाहन सोबोंक आदार दिल्ल्या ICYM सनांचो मुखेलपण घेतिल्ल्या शिवम अध्यक्ष जॉयल क्रास्त सवे सर सन्यांचो, फिरगसकारांचो, गुरकारांचो सेवा दिल्ल्या महेशचो हांव उपकार बावुरतां. हे सर्व वावराक मुखेलपण दिल्ले आसात. उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, संयोजक आनी वाड्याचे गुरकार, तुमच्या उदार मनाच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा. फिरगेजीची विविध योजनांक साबार जाणांनी आदार दिला, थोड्यांनी दान दिला. तुमचो उपकार बावुरतां. हांव देव बरें करूं म्हणटा. सेंट मोनिका इंग्लीश मिडियम स्कूल CBSE स्कॉलाची प्रिंसिपल सिस्टर एन्सी मॅथ्यू, वायस प्रिंसिपल बाब सुरज लोबो, सर शिक्षकांचो, शिबंदेचो आनी भुरग्यांचो आनी वडिलांचो, इस्कॉलाच्या बरेपणा खातीर वावुरच्या मॅनेजमेंट कमिटीचो, PTA कमिटीचो आनी सर्वांचो मनपूर्वकी उपकार बावुरतां. तुमच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा. फिरगेजीच्या वावराक आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक थोडे लागशिल्ल्या गरजांक आमकां आदार दिल्ले आसात. तांचो ह्या वेळार उपकार बावुरतां. उपाध्यक्ष राजू स्टीवन कुटुंबाचो, लिडिया कार्यदर्शी लिडिया डिसोजा कुटुंबाचो, संयोजक बेन्नामस्टम आनी कुटुंबाचो, फिरगेजीच्या आनी इस्कॉलाच्या
वावरांत इलेक्ट्रिकल आनी तेय वावरांत आमकां गरजेक आदार दिवचो लक्षल्यान सेंगा दिवचो डॉल्पी डिसोजा, जॉन क्रास्ता आनी कुटमासो, क्रिस्तीन डिसोजा आनी कुटमासो, जोसेफ मेरियन क्रास्ता, रुबन डिसोजा, आल्फ्रेड डिसोजा, रॉबर्ट डिसोजासो इगर्जेंत आमकां रुचीक जेवण दिवन आमच्या भलायकेक आदार दिवच्या लिल्लीबाई सोय हांव ह्या वेळा उपकार बावुरतां. आयच्या फेस्त मिसाक आनीक कोंपरेच्या आयताराक सावंड सिस्टम उदकसून इगर्जेंत लायटींग घालून सोबयल्ल्या प्रकाश डिसोजा आनी ताच्या सांगात्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फोटोग्राफी केल्ले आसात मानेस जेम्स डिसोजा आमकां हर एका वेळार फिरगेजेंत हर एका कार्याक ते आदार दितात तांचो ह्या वेळा उपकार बावुरतां. कोंपरेच्या आयताराचे आयजच्या फेस्ताचे संभ्रमचे बलिदान आनी पुरुशांक लायव्ह रेकॉर्डिंग करूंक आदार दिल्ले आसात. डेल्सन मोंथेरो, डेरिक मोंथेरो, मंजेश्वर डेल्सन टेक्नॉलॉजीस ताचो संगत्यांचो ह्या वेळार हांव उपकार बावुरतां. फिरगजेन सेवा दिवच्या मिडिया टीम आसूं आनी आज कंतारां टीव्हीर घालूंक आदार दिल्ल्या प्रिन्सन क्रास्ता आनी डॅनवल डिसोजा तांचो ह्या वेळार उपकार बावुरतां. आमच्या फिरगजेंत सदां आमकां जे एका कार्या वेळार रुचीक जेवण आनी ते आमकां आदार दिवचो आसात. रॉयल कॅटरिंग असो मालक थॉमस रोड्रिगस तुज्या कुटुंबाचो ह्या वेळार प्रत्येक रितीन उपकार बावुरतां. आयच्या फेस्ताचे संभ्रमीक फेस्ताच्या जेवणाची विलावरी केल्ली आसात. एंजल कॅटरिंग असो मालक मानेस अशोक डिसिल्वा मंगळूर तांणी येवन हांगासर आमकां जेवण रांदून दिलां. तांचो सांगात दिल्ल्या रॉयल कॅटरिंग असो हांव उपकार बावुरतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या आयतारा भुरग्यांक दुसऱ्या मिसा उपरांत भुरग्यांचे दिसाचे कार्यक्रम आसता लागले सर भुरग्यांनी दुसऱ्या मिसाक येवच्याक विनंती करता. तशेंच नोव्हेंबर 24 तारखेर भुरग्यांक क्रिस्ती शिक्षणाची परीक्षा आसतली. मिसावन भायर येता आसतना आंगवणीच्यो वाती पेटोवंक तुमकां अवकाश आसतलो. आमची मिरगसकारां तुमकां आदार दितलीं. आमची युवजनां ICYM आनी YCS भुरग्यांनी भायर थंयसर स्टॉलां घाल्यांत तांकां भेट दिया आनी आदार दिया. तांचे सवय संतोश वांटून घेया म्हणून विनंती करता. फेस्ता संदर्भी ICYM संध्यानी फेस्ताचो कोंबो ड्रॉ आसा केला पूण ड्रॉ आज न्ही तो येवच्या आयतार आसतलो. पूण ताची टिकेट घेवन आमच्या युवजनांक आदार दिवंक विनंती करता. कैयार नव्या पिरगोजेची लांकडी हांगासर विकून दिवंक पुरो मिसा उपरांत तुमी घेवंक विनंती करता आसतना बेळा फिरगेजीच्या कोपेलाकी आदार दिवंक विनंती करता. येदोळसो आमचे लागीं तांणी कोमोक विसारण येता म्हणून जावना म्हणून तांची आशा आसली पूण फुडल्या दिसांनी तांकां आमी अवकाश करून दितले आनी आमचें उदारमण दितले म्हणून ह्या वेळार हांव बसयतां. थोडे मिनटां चडते घेनासतना आयच्या संभ्रमाक आदार दिल्ल्यांक एक मान करूंक हांव खुशी व्हरतां. आमचे कसरगडवाऱ्याचे विगारवार भोवमनादीक स्टॅनी बिरेरा बापानी तांकां येमानाची वाद दिवन मान करसे म्हणून विनंती करता. आयच्या फेस्ताची आनी कोंपरेच्या आयतारा फेस्ताची फुलां आमकां दान दिल्ली आसात. बेन्नी डिसोजा आनी कुटाम चंद्रकांत आनी कुटाम सामोनी कावडो तांणी मुखार येवचे वेळ काडिनासतना तुमची नांवां आपयले फुडें. बँडाचे प्रयोजक सल्ले आसात आल्फ्रेड वलेरियन डिसोजा आनी कुटाम सामोनी कावडो तशेंच जयप्रकाश आनी क्रास्ता आनी कुटाम सामोनी कावडो. सुनील मोंथेरो आनी कुटाम सांब्रोस वाडो हांणी फेस्ता संदर्भी 10,000 आमकां प्रयोजक जावन दिल्यात. विवियन डिसोजा आनी कुटाम सामोनी कावडो 10,000 रुपये दान जावन आमकां दिल्यात. राजू स्टीफन डिसोजा आनी कुटाम मागीर कुस्सा वाडो रुपये 5,000. मार्शल क्रास आनी कुटाम सांब्रोस वाडो रुपये 5,000. अगस्टीन बर्नार्ड मोंथेरो आनी कुटाम सामोनी कावडो रुपये 5,000. कुंपरेच्या आयतारा कापी बळाराची वेवस्था केल्ले लीना फेर्नांडीस शैलेश फेर्नांडीस आनी कुटाम सामोनी कावडो आमकां लगभग 70,000 आनी 5,000 आनी 60 कस करून तुमी पळयतात. इगर्जेक भाव पुरबायच्यो 3 TV दान दिल्ले आसात. जोसेफ प्रिसिल्ला क्रास्ता आनी जोस्विन लिडिया क्रास्ता बाप आश्विनाचें कुटाम थंय आसा. तर साम्रोस वाडो कन्नूर तांणी मुखार येवचें आनी सोमान स्विकार करचो. अल्तारीक लगभग 50,000 आनी चड करसून 2 मेजां वाती स्टँडार तुमी पळयतात भोव सोबीत तरान आमकां दिल्ले आसात. मार्सेल क्रास्ता आनी कुटाम साम्रोस वाडो ते असल्यार तांणी मुखार येवचें.
सांगातच सगळे कंथारा हांगासर टीव्हीर घालूंक इगर्जेकच म्हणून लगभग 38,000 दिवन नवेंच लॅपटॉप फिरगस कुटुंबाक फोव केला मनेस्त डेनियल डिसोजा आनी कुटाम मागीर कुर्सावाडो ह्या वेळार प्रत्येक रितीन तांचो उपकार भोवतात ह्या सतत आनी मुखार येवचें. तेनी आसता आमकां थोड्यांनी कुंभरीशाय तराक वाहनां दिल्लीं आसात. धर्मात जॉन क्रास्ता तांणी मुखार येवचें. जॉन क्रास्ता, थॉमस रोड्रिगस रॉयल कॅटरिंग, हिलरी मार्था एडनीर, आल्बर्ट रोड्रिगस एडनीर. तांचे सगळे आमचे गार्ड आनी सोबोंक आदार दिल्ले आसात. संदीप डिसोज आनी कुटाम मागीर कुर्सावाडो आयच्यो ह्यो संभ्रमाच्यो वाती मानाच्यो वाती भोव सोबीत तरेन सोबयल्ले आसात. मिस जेनिता क्रास्ता सामोनी काबाडो तांणी मुखार येवचें. हे संदर्भी ताच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थंयसर ग्रोठ्ठ लागीं आनी हांगासर सामोनिकाच्या ग्रोठ्ठ लागीं आमकां नवेंच वाती आंगोनेच्यो वाती पेटोवच्याक स्टँड दिल्ले आसात. रोशन अरुण डिसोजा आनी कुटाम सामोनिका वाडो आनी आमकां रुचीक जेवण तयार केल्लें अशोक डिसिल्वा आनी कुटाम एंजल कॅटरिंग ते आसात तर तांणी मुखार येवचें. तुमकां सुमेस्तांक परत बरें फेस्त मागता आसतना मोगाळ फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक हे फेस्ताचें आचरण करूंक वेद रितीन आदार दिल्या सोरवांचो परत उपकार बोरतना परत तुमकां सर बरें मागता आनी बरें फेस्त मागता. फेस्ताची शुभाशय आनी आशिर्वाद देव बरें करूं. मोगाचेनो आमी हें गीत सदांय गाता. सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. त्याच सोम्यान आमच्या फिरगजेक एक बरो याजक फिरगज विगार फावो केला. ताच्या पावलांनी सोम्याच्या पावलांनी आमी चलोवंक देवाचो मोग एकामेका वांटून घेवंक. त्या देखून कोंपरेच्या आयताराची ती तयाराय कितें आसा. गरदाळाच्या पुरशांवार आमी सोम्याक आमच्या कुंबळा पेंटेंत व्हेलो आनी परत पाटयान भोव संभ्रमार आचरण केलें. आयची ह्या फेस्ताची लितुर्जी आनी हांगासर आसचे सर्व कार्ये बऱ्या रितीन करूंक जायतो वावर आमच्या बिगार बापांनी काडला आसता. ल्हान ल्हान कामांय तांणी जोगासणेन म्हणलें बरी सूक्ष्म रितीर तें बऱ्या रितीर जायचें म्हणल्यार तांच्या मनोभावार सकड हें कार्य तांच्या मुखेलपणान भोव अर्था बरे रितीन जालां. त्या देखून मोगाळ विगार बापानो तुमकां सर्व फिरगसगरां तर्फेन हांगासर जमलेल्या सर याजकां तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच मोगाचेनो येवच्या आयतारा दीस आमचो विगार बाप आपल्या 51 वर्साचो जल्मा दीस आचरण करतात. देवान 50 वर्सांचें देणें तांकां फावो केलां. देवाच्या शेतांत अपुरबायेच्या रितीर वावर करचें देणें फावो केलां आसता. फादर तुमकां आमी उल्हास पाठोवंक आशेता. तुमी मुखार येवचें हांव विनंती करतां. आमचो विगार वार भोवमानादीक स्टॅनी पेरेरा बापांनी मुखार येवचें. उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी तशेंच संयोजक तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या विगाराक उल्हास वचें. हे अपुरबायेचें पिंतूर आमच्याच फिरगजेच्या श्रेश्ठ कलाकार जेनिटा क्रास्ता हाणें सोडयलां आसता. ताकाय फिरगजगरां तर्फेन आमी देव बरें करूं म्हणटा.
मोगाळ याजाक भावानो धर्म भयणीनो फिरगजकारांनो हे फेस्ताचें मिसाचें बलिदान भेटोवंक म्हाका हांगासर आपोवन दिल्ले आमचे फिरगजीचे याजाक फिरगज याजाक बाप मेल्विन सोज तशेंच सहायक विकार बाप सुराज सर गवळीक परिशदेक धर्म भयणीक तुमकां सर्वांक ह्या संदर्भार हांव देव बरें करूं म्हणटा पदरापण जायतें बरें पळोवन हांगासर सांगलें म्हाका बरो खोशी जाली दोगी याजाक सांगाता मेळ्ळें तुमी ताचो पाठिंबो दितात म्हाका कशें दिला तशेंच ताचे वर्त्या मापान तुमी दितात भोव संतोशाची गजाल फिरगज मुखार वचूंक आसा प्रगती जावंक आसा लौकीक तशेंच आत्मीक बरेंपण जोडूंक तुमी सगळ्यां सांगात दिवन आसात तुमकां हांव शबासकी पाठयतां बरें मागता देवाचें बेसवान तुमचेर मागता विगारवार जावन फकत 2 उतरां आमी जेरालतरान हांगा हरिएका वाराड्यांत एक रिवाज आसा फेस्ता वेळार विगारांक वाराड्या तर्फेन आमी देव बरें करूं म्हणचें तशेंच फिरगजेक आमी शुभाशय पाठोवचे ह्या खातीर 2 उतरां तुमचे समोर मोगाच्यानो येदोळस बाप सुराजांनी फादर मेल्विना विशांत बरें सांगलां आनी हांगासर जाल्ल्या सगळ्या वावराक तांकां तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन अभिमान पाठोवन देव बरें करूं म्हणलां आमी वाराड्याचे सकड याजकाच्या तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा फेस्ताक आपोवणें दिल्ल्या खातीर आनी ह्या फिरगेजेक बरें मुखेलपण ते दिवन आसात गवळीक मुखेलपण ह्या खातीर आमी अभिमान पावतां आनी संतोश पावतां आनी तांच्या वावराक आमी बरें मागतां आनी देव बरें करूं म्हणटा वाराड्यांत आमी सकड याजक सांगाता मेळटा वाराड्याच्या बरेपणा खातीर हर एका फिरगेजेन कितें चटवटीके जातात त्या विशयान आमी एकामेका लागीं वांटून काण घेता आनी वाराड्याक गरज अशे थोडे निर्णय घेता आनी ह्या निर्णय फिरगेजेनी पाळच्या दिशेन निर्णय म्हळ्यार फिरगेजे तर्फेन आमी खाण घेवचे न्ही वाराड्याचे कार्यक्रम आसता आसतना सबारचे संगती आमकां करूंक सांगाता करूंक आसता आसतना सबारची जबाबदारी आमी एकामेकाक वांटून दिल्यात आनी ह्या सर जबाबदारेनी विशेष आदार सकड याजक दितात तशेंच बाप मेल्विनी आमकां व्हरतो आदार दिता वाराड्याक देखून तांच्या वावराक आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तांकां सांगात दिवच्या फादर सुराज लोबकी आमी देव बरें करूं म्हणटा कुंबळा फिरगज आमकां वाराड्यांत खंयची वाराड्याचे कार्यक्रम जाता आसतना ही एक सादारण गवळीक केंद्र आसलें बरी पास्टरल सेंटर ऑफ डिनरी आमची पुरा कार्यक्रम हांगा वाराड्याचे कार्यक्रम हांगासर जावचे आनी ह्या दिशेन हांगासर आसच्या याजकांक तांची फिरगज चलोवची इस्काल चलोवचें गवळीक वावर करचो आनी ह्या कुंबळा शहरांत सबारचो वावर आसा तो करचे सवय वाराड्याची सर्तीक जबाबदारी तांकां आसा जशें हांगासर सबारचे कार्यक्रम जावं जीवन ज्योती आनी हेर वाराड्याचे कार्यक्रम जाता आसतना आदार तांणी दिला तशेंच मुखल्या कार्यक्रमांनी ते आदार दितले ह्या खातीर हांव विगारांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ह्या वावरांत सगळ्या वाराड्या खातीर ह्या फिरगजेन सबारच्यो संगती सुदारसून व्हर जाय पडटात तांचे सुवात वाराड्याक दी जाय पडटा तांची जागो वा हांगासर आसची सकडी सवलती आमकां दी जाय पडटा ह्या दिशेन फिरगज उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गवळीक परिशद ह्या दिशेन विशेष रितीन आदार दिता देखून उपाध्यक्ष कार्यदर्शीक तशेंच फिरगज गवळीक परिशदेकी आमी सगळो वाराडो आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा परत मोगाच्या कुंबळा फिरगजकारांनो तुमकां सर्वांकी शुभाशय पाठयता आसतना ह्या आज सामोनिकाच्या विनवणे वरवीं तुमी संगाता रावोंक शकल्यात तेच सामोनिका तुमकां सदांच संगाता दवरून दी तुमचे खातीर विनवणी करून दी देवाची दराळ आशिर्वाद तुमकां फावो जावन दी म्हणून आमी मागून म्हजी 2 उतरां अखेर करता देव बरें करूं निमाणें गीत आमी गावया ताजे उपरांत ह्या जाकांची आलतार भुरग्यांची गायन मंडळाची एक तस्वीर मात्र अवकाश आसतलो आवया दश मोगडा
करावी. कळून तिचे थैना कसलो प्रश्न भीत विंचनारून गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची. गोडव्या संगी करया नमान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची. Duncak patak diloy yang
ससाई तुझी दी तू आमकां आमची पातकां रडो नितळ आमी जावं पुरपेन रावूंक एकटे सर्गी पावो नितळ आमी Round 3. फकत 20 रुपयांक सगळ्या कुटुंबांक पेप्सी लाभल्या अशोक फेस्टच्या सगळ्यांनी येया जीपे आसा येया 20 रुपये फकत 20 रुपये येया कुटू दुसरे ड्रॉ फकत 20 रुपयांचे हांगा 5 मिनिटांनी आरंभ जाता लास्ट एक नंबर 20 रुपयांक 20 रुपये फकत 20 रुपये येया 20 रुपयांक येया 20 रुपये 7 of Pepsi Mirinda येया फकत 20 रुपयांची पेप्सी हांगासर रावंक ना वेगळे ड्रॉ जाता बेगीन सी आमचे
20 रुपयान तुमच्या घरा व्हडली बोटलेची पेप्सी. नंबर 6. पेप्सी ड्रॉ केवळ 20 रुपये. बेगीच येऊनचे तुमची पेप्सी तुमच्या घरावरची. लकी तुम्ही असा 20 रुपये. फकत 20 रुपये. बेगीच येऊनचे. सेकंड ड्रॉ हांगा बेगीन जातले. सेकंड ड्रॉ बेगीन जातले. फकत 20 रुपये. फकत 20 रुपये. कुबला मारून वाटता कुठं सरकी राणी
जाऊन आसाय तू आमची शारोतिणी मोगान आयल्याव आमी तुजे चरणी मागोंक शिकय आमकां खालतेपणी नमान करताव तुका रोजार सायबिणी जाऊन आसाय तू आमची शारोतिणी मोगान आयल्याव आमी तुजे चरणी मागोंक शिकय आमकां खालतेपणी नमान नमान तुका रोजार सायबिणी आमासर फाक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतेचे नमान नमान तुका रोजार सायबिणी आमासर फाक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतेचे देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवाक समर्पिली भावार्थी जिवीत सदांच जियेली आम्हा सर्वांक तूं आदर्श जाली देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवाक समर्पिली भावार्थी जिवीत सदांच जियेली आम्हा सर्वांक तूं आदर्श जाली नमान नमान तुका रोजार सायबिणी आमासर फाक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतेचे जणांगी तूं मोरये तुजो पूत कितलो व्हरतो संवसारा जीव दिवच्या ताणें केलो आपणा घालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेचे जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता जणांगी तूं मोरये तुजो पूत कितलो व्हरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणें केलो आपणा घालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लावता पातक्याची मोन तो वडता गरिम्याचो हंकार तो मोडता कष्टांनी दुखांनी सांगाता शेता सदांच तो रावता
दुसऱ्याचे मोल तो मोडता, गरुडाचो अहंकार तो मोडता, कष्टांनी दुखांनी सांगाता शेताक सदांच तो रावता. सांबळ दर्याक एकाच उतरान शांत तो करता. जाणाय गे तू मोरये, तुजो पूत कितलो व्हरतो, संवसाराक जीव दिवच्याक ताणें केलो आपणाकार तो. जिविताक सुशेग तो दिता, कुरपेची जर तो वाडयता, ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लागता. द्वेषाच्या काळजान मोग भरता, अशुद्धत्म्याचो नाश करता. सलवून करगून उलो मारताना आधार तो जाता. द्वेषाच्या काळजान मोग भरता, अशुद्धत्म्याचो नाश करता. सलवून करगून उलो मारताना आधार तो जाता. मेल्लेल्या कुडी जीवान भरून अजाप तो करता. जणांगी तू मोरये, तुझो पूत कितलो व्हरतो, संवसारा जीव दिवच्याक ताणें केलो आपणाकार तो. जिविताक सुशेग तो दिता, कुरपेची जर तो वाळयता, ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लावता. जाणाय गे तू मोरये, तुजो पूत कितलो व्हरतो, संवसाराक जीव दिवच्याक ताणें केलो आपणाकार तो. जिविताक सुशेग तो दिता, कुरपेची जर तो वाडयता, ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लागता.